Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेच पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या डेनिस आनी मेरी लोपिस देवान तांकां सुरगीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमता फिलोमेना लोपिस आनी मीव आफोन्सो. देवान तांकां आपल्या आसऱ्याकाळ बाळगूं आनी सांबाळूं म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वाटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकाचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगल्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसोणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. मोहिमेवून देवा सर्व पदवीदार बाबा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागियोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणींनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुनियारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण
तुमी गोरये आयकलां जातले आनी हांवें निकतेच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उडको करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो सजमता तें तुमकां कळून येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगाचे खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उडको करून देवान आपल्या भागिवंत दोन दुतांक आनी प्रवद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावात्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. त्याच कुडीची ती सांदे जाल्यात आनी तेच बसावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचे पदवेचे करुणेन म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगल्या वण ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केला आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रचणारा देवान हो गूट कालांच्या आरंभाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. हेच खातीर की देवाची अगणीत जानवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गीच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुम्या सवेन देवान सासणांक तावन येवजिल्ली मांडावळ. ताचे सवें ताचेर बावार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतरें. देवाचे उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. म्हणुया, सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देवा म्हजो तारोक हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सोरेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सोरेस्पराक दिनवसात व्हडल्या ताल्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सोरेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विजमितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर तीं कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात, आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्या. उद्गार. Zoi, 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 sorbes mora. Zoi, 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 sorbes mora. Zoi, sorbes mora. Zoi, sorbes mora. Zoi, sorbes mora. उलोय सोम्या तुजो चाकर आयकता, तुजी उतरां ससनाच्या जिविताची. Zoi, 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 zoi,
por तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वयमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणले हे मात जाणो जायत खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावा वीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो तुमी तशींच तयार रावात कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो तेन्ना पेद्रून म्हळें सायबा आमकांच वो हेरा सोमेस्ताकूय तूं ही वोपार सांगताय चिसून अशी जाप दिली घरांत आसलेल्यांक वखदार गोवाचें माप मेसून दिवंक दोनयान आपल्या गोराब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाडो कारभारी जायतसो तुमकां दिसता आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळ्ळो तो चाकर सुभागी हांव तुमकां खरेंच सांगता आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकर आपणाच भितर म्हणून हेरा चाकरांक आनी चाकोरणीक मारूंक आनी आपूण खावन पिवंक आमी बेबदिकाय करूंक लागत जाल्यार तो राव नासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी अविस्वाशा बरोबर ताका भायर उडयतलो आपल्या दोनयाची खोशी कितें ती तो जाणो जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सत्याचो मार पडटलो ती कितें ती नकळो आसलेल्यांक ताच्या कर्तुबांक कास्त फावो जाल्यार ताका थोडेच सोडटे पडटले ज्या कोणाक चोड दिल्ले आसा ताचे कडचे देव चोड मागतलो आनी ज्या कोणाक चोड पातयल्ले आसा ताचे कडले देव चोड घेवंक रावतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हजे इश्टानो नोआ वेबस्टर आमी जाणा इंग्लीश डिक्शनरी जी आसा एक सगळ्यान आदली डिक्शनरी हाणें ती बरयल्ली नोआ वेबस्टर आनी एका दिसाक एका मनशान ताका एक प्रश्न केलो वॉट इज द ग्रेटस्ट थॉट दॅट हॅज क्रॉस्ड युअर मायंड सगळ्यान उंच चिंतप तुज्या मनांत खंयचें जें घडलां आनी ताणें ताका जबाब दिलो द ग्रेटस्ट थॉट दॅट हॅज क्रॉस्ड माय मायंड इज माय अकावंटेबिलिटी टू गॉड म्हळ्यार जें चिंतप म्हज्या तोंडान उंचा मोलाचें जें हांवें घडयलां तें म्हळ्यार देवाक म्हजो हिशोब हांव कोण भाशेन दितलो म्हज्या जिविताच्या शेवटाक जेन्ना देवा मुखार हांव जोड्डेक उबो आसतलो तेन्ना हांवें सारलेल्या जिविताचो कसलो हिशोब हांव देवाक दितलो बाबीनो आज शुभ वर्तमानान जेजू आमकां चतूर रावंक आमकां उलो करता आनीक दोन चाकरांची तो खबर आमकां सांगता दोन कारभारी जे एका दोनयान कामाक लायले एक कारभारी जो आपल्या दोनयाक विस्वाशी रावता आपल्याक दिलोलें काम बरे भाशेन करता ताका आपलो दोनी वाखणटा पूण जो चाकर आपलो दोनी येवंक काळाव करता म्हूण दुसऱ्या चाकरांक चाकुरणीक मारता आपूण खावन पिवन बेबदिकाय करूंक रावलो जाल्यार त्या चाकराक तो धरतलो आनी ताका अविस्वाशा बरोबर तो भायर उडयतलो बाबीनो आज आमी आमची कुडीची कितली निगा आमी घेता वी बिकम फूड कॉन्शियस म्हळ्यार जें कितें आमी खाता ताचेर आमी ध्यान लक्ष घालून तें आमी खाता कुडीक थोडीं जाणां लो फॅट लो कार्ब वो ग्लुटन फ्री वो मिनरल रीच असलीं जेवणां आमी घेता म्हळ्यार आमचे कुडीक कांयच वायट जावंक आमी दिना
पूण दुसरे वाटेन बाबूनो आमी प्रश्न करुया आमच्या ओतम्याक कसलें जेवण आमी दिता काय आमच्या दोळ्याक आमच्या मनाक कितें आमी दर दिसा खाण फाव करता हें खाण म्हज्या ओतम्याक फायद्याचें काय दुसरे सुवातेर बाबूनो वी हॅव बिकम हेल्थ कॉन्शियस आनी ह्याच खातीर बाबूनो वेळाच्या वेळार आमी आमच्या दोतोराशी वेता दिसपट्टी गुडेक आमी एक्सरसायज करता जायते फावटी आमी जीम पडयता सकाळीं 5 ती सुरू जातात रातच्या 11 पासून थंयसर लोक आसा म्हणल्यार आपल्याचें काम जाल्या उपरांत लेगून आपल्याची ही कूड सांबाळूंक जायते जाणां वावुरतात हें वायट अशें न्हय बाबूनो खूब बरी वस्त आमची कुडीची आमी निगा घेवंक जाय पूण बाबूनो ही आमची कूड थोड्याच वर्सांनी सोंपतली उरतली ती पुनर्जीवन जाल्ली जिजून पुनर्जीवन केलेली आमची कूड ती सासनाक मोरची ना हे कुडीक बाबूनो फावो त्यो वस्तू हांव फावो करता काय आनी तिसरे सुवातेर बाबूनो आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना वी हॅव बिकम एनवायरमेंटल कॉन्शियस म्हणल्यार जंय पोल्युशन आसा थंय आमी वचना वो आमचे मास्क आमी घालता वो नितळसाण आमी सांबाळटा तर बाबूनो असलेंच बरें वातावरण आमच्या सरभोवती आमी सांबाळूंक जाय तो प्रयत्न करता तर बाबूनो आमच्या खासगी जिवितान आमच्या कुटुंबांत कसलें वातावरण आमी रचून हाडटा काय थंय मागणें मोग सेवा बऱ्यो करण्यो दिसून येतात काय तर आज जेजू आमकां हीच शिकवण दिवंक सोदता म्हणल्यार सगल्या वखदार आमी तयार आसूं आनी शेवटाक जेजू आमकां आनी एक उगडास करता जरी तर आमी एक बरें जिवीत जियेता तर आमी देवाक दिनवासूंक गरज पूण बरें जिवीत जरी तर आमी जियेता जाल्यार तातूंत आळसाय आसूंक फावना कित्याक जेजू आमकां उगडास करता जाका कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचे देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातिल्लें आसा ताचे कडचे देव चड घेवंक रावतलो तो देवान तुका अदीक गूण दिल्यात देवान तुका हें बरें जिवीत जिवंक करपा फावो केल्या जाल्यार अदीक आमकां आमी देवाक हुशोब दिवचो पडटलो तरी आमी दिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आसतना ह्या आल्तरार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमी दर दिसाक आमचे उत्मीक जिविताचेर आमी लक्ष घालून जेजूच्या येण्याक आमी तयार रावंक आमकां कृपा आनी बोण आमी मागून घेवया भेटोवनीक आमी गायन गावया खालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 100 C20 पेज 36 Guru
म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गोठां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमची सगळ्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ही सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच सोपोवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंचे. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco god porkotuja. Gesù vero, Gesù জীবনচালা, Gesù নব্যানে তর. Gesù vero, Gesù জীবনচালা, Gesù নব্যানে তর. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो हांव भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोडा आनी सोडवणीचे काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे यात्निके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर
तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती बागेवन सुसे तिचो पोती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटती. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सगळीं सांगातान धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकायो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत. आमचो दिसपटो किरास समकाला आनी आमी आमचे चुकल्यार तशें आमचे पदकां सर्वेच बरा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराचे क्रिस्ता जिणेक आमी बोरवाशान नदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राज सोडची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता रास सोड चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची मोदल्या कोणाक जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D1 पान 40 D1 पेज 47. आमची मोदल्या कोणाक लागल्या आमचो सुरगो सामेलो. आमची मोदल्या कोणाक लागल्या आमचो सुरगो
सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, ह्या सुर्गीच्या जेवणाक परतून परतून वांटो घेवन तुज्या शिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. तांचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गीच्या गुटाची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गायन गावया. नोमान नोमान मारिये T30 आणि 7 5219 T37 पेज 219.